म्हापशेचे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पार्किंग लॉट जावन रावला। इलेक्ट्रिक गाडयांक चार्जिंग करपाची ही सुवात लोक पार्किंगे खातीर वापरतात। लोकांच्या बेशिस्त पार्किंगेक लागून हांगासर गाडयो चार्जिंग करपाक येवप्यांची सामकीच धांदल जाता। इलेक्ट्रिक गाडयो वापरप्यांक ह्या चार्जिंग स्टेशनाचो कसलोच फायदो जायना। सर्वसामान्य लोकांचे सोडूनच दियात, खुद्द जिल्लो अधिकाऱ्याच्या गाडयेक लेगीत चार्जिंग करपाक हांगा सुवात ना, तेन्ना संबंधीत प्राधिकरणान हाचेर लक्ष घालचे अशी मागणी जावपाक लागल्या। पळयात चार्जिंग स्टेशनाची ही अवतिकाय। सर तुमचें नाव? विद्याधर खोर्जुनेकर, एडिशनल कलेक्टर ऑफिस म्हापसा। कितें तांकां मार्किंग केल्लें आसा ऑलरेडी, तरी आसतना लोक हांगासर जाणा हांगा गाडी हाडून दवरता मुद्दाम, आनी आतां चार्जिंग हाडून लायत जाल्यार आमकां हांगा चार्जिंग रावंक गावना गाडी। तुमी कितें कोणाक म्युनिसिपालिटीक सांगलां? ते मॅडमीन बी सांगपाचें काम न्हू, आमी ड्रायव्हर हय, आमी थंय सांगपाचें काम करता, तेंच्यांनी आतां पळोवपाचें न्हू। तुमकां दिसता की हांगासर सारकें पार्किंग फॅसिलिटी दिवंक जाय? हय दिवंकूच जाय न्हू, मार्किंग केल्लें आसा हांगासर।